आमचे संगीत आसा, सुखा दुखा तू संगी आसा. जेसू देऊन तुझी ससा आमकां देऊन तुझी ससा. आमचे संगीत आसा, सुखा दुखां तू संगी आसा. जेसू देऊन तुझी ससा आमकां देऊन तुझी ससा. बेबिरान ते आमकां दोस्ताना, दैरान आमकां तूं मोरताय जेसू. बेबिरान ते आमकां दोस्ताना, दैरान आमकां तूं मोरताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना, सईत आमकां सोड दिताय जेसू. सईत आमकां सोड दिताय जेसू. आमचे संगीत आसा, सुखा दुखां तू संगी आसा. जेसू देऊन तुझी ससा आमकां देऊन तुझी ससा. बेसाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजांत तूं मोरताय जेसू. बेसाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजांत तूं मोरताय जेसू. दुखची उतरां काळजाक तोपताना, बोगसून कुरपा तूं दिताय जेसू. बोगसून कुरपा तूं दिताय जेसू. आमचे संगीत आसा, सुखा दुखां तूं संगी आसा. जेसू देऊन तुझी ससा आमकां देऊन तुझी ससा. आमचे संगीत आसा, सुखा दुखां तूं संगी आसा. जेसू देऊन तुझी ससा आमकां देऊन तुझी ससा. Alleluia, 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 Alleluia. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, परत या पवित्र वेळा सुमयाच्या हजरपणांत आमी आसा. सुमया सांगता वेळ करसूंच्याक आमी हजर आसा. जावं पुरो आमी हांगासर आमच्या घरांनी विविध माध्यमां मार्गांत ह्या आराधनान वांटेली जावन आसा. सुमयाच्या नांवान हांव तुमकां स्वागत म्हणटा. सुमयाची नांवाची ती कृपा सगत ह्या आराधना वेळार आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान वाळून दी म्हणून ह्या घडये हांव प्रत्येक जावन मागता. आनी तुमकां हर एकल्याक सुमया सांगता वो थोडो वेळ करसूंक
सुमयाच्या नांवाच्या सक्तेचो अनुभव करूंक सुमयाच्या नांवान आशिर्वादीत जावंक हांव तुमकां आपोवणें दिता. मोगाळ भावा आनी भयणी, तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. हो सुमी आमचो देव, आमचो नीज देव जावन आसा. त्या खोडकारांनी, त्या कोरड्यांनी, त्या पिडेस्तांनी हरी एकल्यांनी ताचें नांव खान ताका उलो मारलो. जेजू दाविदाच्या पुता, आमची काकुल्त कर, आमची बिरमत पाव. आनी तें नांव उलो मारतना तो जेजू रावलो, तो जेजू गुवलो आनी त्या जेजून तांकां हरी एकल्यागे तांच्या कश्टा दुखांतलें सुटका दिलें, पातकाच्या बंदपासांतलें सुटयलें आनी बरेंपण दिलें. आनी तसो जेजू ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आजार आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या जेजूच्या नांवान आमी हांगासर आसा. त्या जेजूच्या नांवाक उलो मारूंक आमी हांगासर आसा. त्या जेजूच्या नांवाचें बरेंपण आमी अनुभव करूंक हांगासर आसा. तर मोगाळ भावा आनी भयणी, जेजूक आमी उलो मारया, जेजूचें नांव आमी उलो मारया. तें पवित्र नांव, सक्कन नांवां प्रास व्हरतें नांव, बळादीक नांव, सक्तेचें नांव. आनी त्या जेजूक आमी उलो मारया. त्या जेजूची सकत आमी अनुभव करया. त्या जेजूच्या आशिर्वादाचो आमी अनुभव करया. आनी त्या देखून हो पवित्र वेळ सुमयाच्या हाजरपणान आमी करसून सुमया थावन आमी दादोसपण जोडया. आत्मीक तरान वाडोवंक आमी कृपा त्या सुमया कडेन आमी मागोवन घेवया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, उगडापान पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 8 आमी वाचलें जाल्यार आमकां थंयसर आयकूंक मेळटा. दीस रात म्हणल्या बरी कळनासतना त्यो जिव्यो थंयसर गायतल्यो, पवित्र 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 सर्पद्वेदार सर्वेस्व देव, जो आसुल्लो, जो आसा, जो येवचो आसा. वही मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज आमी सगळां सांगता मेळोन ह्यात सोमयाक, ह्यात देवाक आमी गावंक फावो. पवित्र 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 सर्पद्वेदार सर्वेस्वर देव आमचो तो पवित्र जावन आसा. तो पवित्र जावन आसा. ताचें नांव पवित्र जावन आसा. आनी तो आसुल्लो संवसाराच्या सुरवेर, हो संवसार रचतना, ह्या संवसाराची मांडावळ करतना तो आसुल्लो, तो आसा आनी तो येवचो आसा परत आमचे खातीर. आनी तसो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या देखून तूं उगडापान पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 11 म्हणटा, सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुका फावो महिमा, मान आनी पदवी. तुवेंच सर वस्तू रचल्याय, तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात. वही मोगाळ भावन आनी भयणीनो, वही भवान बरलोलो देव आमचो, सगळे रचल्लो तो देव आमचो, आमचे समकर आसा. त्या देवाक आमी आराधन करया, त्या देवाची स्तुती आमी करया. त्या सुमयाचे हाजरपण ह्या घडी आमी बघया. त्या देखून किर्तन 130 आनी 5 आमकां म्हणटा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक सर्वेस्पर बरो. ताच्या नांवाक गीत किर्तनां गाया, कित्याक तें दुलोब. सर्वेस्पर बो व्हरतो, आमचो सोमी सगळ्या देवां प्रास व्हरतो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, किर्तनगार म्हणटा, ताच्या नांवाक किर्तन गाया, कित्याक तें नांव दुलोब जावन आसा. सर्वेस्पर बो व्हरतो, आमचो सोमी सगळ्या देवा प्रास व्हरतो. ह्या देवा तितलो व्हरतो देव संवसारांत दुसरो ना. महिमेन वैभवान भरलेलो, त्या देखून तो पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्वर देव जावन आसा. तर त्या देवाक आमी आराधन करया, तें नांव आमी उलो मारया, तें नांव आमी, त्या नांवाची स्तुती आमी गावया. आनी हर एक दीस त्या नांवाक आमी उलो मारया आनी तें नांव पवित्र आनी त्या नांवाची सकत आमी अनुभव करया. त्या देखून तेंच नांवांत आमी उलो मान त्या जेजूक आमी आराधन करया, त्या जेजूक आमी नामान करया. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ.
तें नांव आजापां अद्भुतां करचें नांव, असर्यां करचें त्या नांवान आसा ती सकत. त्या सुमयाक आमी उलो मारतना, त्या सुमयाचें नांव आमी उलो मारतना, त्या सुमयाच्या नांवाची सकत आमी अनुभव करया आनी त्याच नांवाक महिमा स्तुती आमी दिवया. त्या जेजूक आमी आराधना स्तुती आमी गावया. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಬಲಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಬಲಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मग भावन आनी बहिणीनो, एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. आमचो सुमी आमचे मुखार आसा. जेजू म्हणलें पवित्र नांव आनी तें नांव आमी उलो मारता. आमच्या संतोशाच्या वेळार, आमच्या दुखा वेळार
आमच्या बेजराया वेळार, आमच्या पिडेशिड्या वेळार, आमच्या सोलवणे वेळार, आमच्या पडण्या वेळार हर एक घडी आमी उलोव करचें तें पवित्र नांव जावन आसा जेजू. जेजूचें नांव तें, आनी तें नांव पवित्र जावन आसा. तर एक घडी त्या जेजूक आमी उलो मारया. आमच्या काळजांत तावन जेजू 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 म्हूण आमी उलो मारया. म्हजी काकूट कर, म्हजी बिरमत पाव, म्हाका पाव. त्या जेजूक आमी उलो मारया. आमकांत त्या जेजूच्या पांयांतळां एक घडी भर आमी समर्पण करया. त्या जेजू कडेन आमी मागया. त्या नांवांत आसा सकत, त्या नांवांत आसा महिमा, त्या नांवांत आसा अद्भुतां असर्यां. ते देखून तें नांव उलो मारया. आमकांत संपूर्ण तरान त्या नांवाक, त्या जेजूक आमी समर्पण करया. प्रत्येक जावन आमचे कश्ट, दूख, बेजराई, समस्ये, सुलवणी कितें एकसूर पावन बगता, आमच्या मतीन कितें दुबावां सवालां दोसतात, हर एक संगती त्या सुमयेच्या पांयांतळा एक घडी भर आमी समर्पण करया. त्या जेजूक आमी उलो मारया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो, सप्टेंबर म्हयनो संपलो, ऑक्टोबर म्हयनो प्रारंभ जाला. सप्टेंबर म्हयन्याचेर एक घडी आमी नदर घाली जाल्यार बाळोक मुरयेचें नोवेन आमी सोलोवन व्हेलें. सप्टेंबर 5 तारखेर शिक्षकीचो दीस आमी आचरण केलो. आनी त्याच दिसा दोन प्रमुख व्यक्तींचो आमी उडास काडलो. एक जावन आसा कोलकाताची सांत तेरेज, मादर तेरेजा, आनी एक ह्या मंगळूर दिएसीसीक मुखेलपण 30 आनी 2 वर्सांचें मुखेलपण दिल्लो देवादीन बिस्प बाजील सोजू, तांचो आमी उडास काडलो. मुरयेमायेच्या जल्माचें फेस्त आचरण केलें. कुर्साच्या जैताचें फेस्त आचरण केलें. दुखी सायबिणीचें फेस्त आचरण केलें. आनी प्रत्येक जण कुटुंबाच्या वर्सा चलये भुरग्यांक समर्पण केल्लो म्हयनो आमी आचरण केलो. जायतें मागलें, जायतीं आशिर्वादां ह्या म्हयन्यांत आमी अनुभव केल्या. जायतें बरेंपण आमच्या जिवितान आमी अनुभव केलां. मोगाल भवन आनी भयणीनो, देवान आमकां विविध तरान राखलां, सांबाळलां. ह्या सगळ्या म्हयन्यांत आमचें जिवीत ताणें चलोवन व्हेलां, कृपेन आमकां भरलां. ते देखून आज प्रत्येक जावन फाटल्या सगळ्या म्हयन्यांत देवान आमचेर वतल्या आशिर्वादांक, आमकां राखल्याक सांबाळल्या खातीर आमी ताका अर्घां दिवया, तसो उपकार आमी आठवया. नवो म्हयनो आमी प्रारंभ केला. ऑक्टोबर म्हयनो रोजार मायेक समर्पण केल्लो म्हयनो जावन आसा. आनी प्रत्येक जावन मिसांवाचो म्हयनो तो जावन आसा. मिसांव आयतार आमी आचरण करता. ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर मालगड्यांचो दिवस, 2 तारखेर गांधी जयंती, अहिंसाचो दीस. आनी प्रत्येक जण कुटुंबाच्या वर्सा हो म्हयनो विधवी आनी विधुरां खातीर समर्पण केल्लो म्हयनो जावन आसा. तांचे खातीर मागचो जावन आसा. अशें ह्या म्हयन्याक पांय तेंकतना हो नवो म्हयनो आमकां फावो केल्ल्या देवाक फाटल्या सगळ्या म्हयन्यांत ताणें आमकां राखलां, सांबाळलां. आनी त्या देवाक आमी अर्घां दिवया. ताचे थंय उपकारी मनाचें जावचें आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा. कित्याक ताचे विने एक घडी आमच्या जिवितांत मुखार सरोंक साध्य ना.
आनी त्या देखून तूं जायते बरोवपी विविध संगतींक आमचे मनशा जिवीत सरी करतात. थोडे फुलांक आज फुलता फाल्यां बावता, थोडे उदकांतल्या बुळबुळ्यांक सरी करतात. एका घडये तो उदेता आनी एका घडये फुरता. मनशा जिवीत तशें आज आसा फाल्यां आसा तें नेनाव, पूण हर एक घडी हर एक दीस ताच्या मांडावळी प्रमाणे ताच्या कुशे प्रमाणे ताच्या मोगान आमकां तो चलोवन व्हरता आनी चलोवन आसा. आनी त्या देखून हर एक आमच्या जिवितान बरेंपण जाता त्या सोमया वरवीं. आनी त्या देखून मोगान भवन आनी भयणीनो, फाटल्या सगळ्या म्हयन्यांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान जायतें बरेंपण जालां, आशिर्वाद आमी अनुभव केल्यान. त्या देखून त्या सोमयाक अर्घां दिवया. अर्घां दिवन आमी गावया गीत. अर्घां दिवया आमी अर्घां दिवया. त्या सोमयाची स्तुती आमी परत आमी खावया उपकारी मनान. हें गीत आमी गायतना फाटल्या सगळ्या म्हयन्याचेर नदर घाल. हो नवो म्हयनो दिल्ल्या खातीर देवाक अर्घां दितना आमच्या जिवितांत केल्ल्या ताण्या बरेपणाक राखल्याक सांबाळल्या खातीर विशेश तरान ताका आमी अर्घां दिवया. पांच संको 2 गीत संको 4. अर्घां दिवया आमी अर्घां दिवया, ताज्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडया. अर्घां दिवया आमी अर्घां दिवया, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडया. सोमयान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत विचित्रां अद्भुतां केल्यांत जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत तो करन आसा. हर एक घडी आमचें जिवीतच ताचें एक वर्तें देणें जावन आसा. त्या देखून त्या सोमयांक अर्घां दिवया, ताची स्तुती आमी गावया. सोम्यान केल्यांत कितले विचित्रां, देखा तुमी ताची विस्मितां, महिमा गाजतात ताची कृत्यां, मानाक ताच्या आमी गावया. सोम्यान केल्यांत कितले विचित्रां, देखा तुमी ताची विस्मितां, महिमा गाजतात ताची कृत्यां, मानाक ताच्या आमी गावया. अर्घां दिवया आमी अर्घां दिवया, ताज्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडया. हो संवसार ताणें रचुल्लो हर एक संगती ताच्या मांडावळीन मुखार वेतात. आमकां हर एकल्याक त्या त्या वेळा प्रमाणे खाण जेवण दिवन वायट विघ्नांतले राखून पिडे शिडेंतले राखून आमचे जिवीत तो सांबाळून चलोवन व्हरता. कितलो व्हरतो देव, कितलें व्हरतें नांव ताचें. तर त्या सुमयाक आमी आराधन करया, त्या सुमयाची स्तुती आमी गावया. सर्ग संसार ताणें रचला, काना जेवणान आमकां पोसना, वायटा विघ्नांत येदोळ राखला, पिडे शिडेंत ताणें सांबाळला. सर्ग संसार ताणें रचला, वायटा जेवणान आमकां पोसना, वायटा विघ्नांत येदोळ राखला, पिडे शिडेंत ताणें सांबाळला. अर्घां दिवया आमी अर्घां दिवया, ताज्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिवया, ताचे समोर आमी सरपडया. तो सुमी मोगान भरलेलो सदांच विश्वासी
खालतो तो आणि तारी करून म्हणटा मुजे लागीं येया मुजे हांव शिका खालत्यांनी बळे हांव खाल जसो हांव मुजे हांव शिका. तर त्या सोमया सारके जावंक आमी मागता आसतना त्या सोमयान आमकां सांबाळल्या खातीर राखल्या खातीर आमच्या जिवितांत केल्ल्या अद्भुतां आश्चर्यां खातीर परत आमी ताका अर्घां दिवया ताची स्तुती आमी गावया. सतानी तीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला सदांच विश्वासीत उरला कलतो जावन तो चियेला सतानी तीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला सदांच विश्वासीत उरला कलतो जावन तो चियेला. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताज्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी बहिणीनो जुवांव सोवांजेल अध्याय 3 वाक्या 16 आनी 17 म्हणटा देवान संवसाराचो असो इमो केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपन दिलो ताका सत्मान तेल्या कोणाचो नाश जायना जावच्या बघा ताका सासणीक जिवीत मेळच्या कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारान धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगार ताचे मारी पात संवसाराची सोडवण जावच्याक तरी करून देवाचो पूत मोगान बरोवन ह्या संवसाराक आयलो ह्या संवसाराची सोडवण करूं ह्या संवसाराची बाचावी करूं आनी हर एकल्याकी सर्गीच्या त्या बंदराक शाबीत पावीत करच्या खातीर आनी त्या देखून ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू ताचें मिसांव काम सुरवात करतना मार्कस एवांजेल अध्याय 1 वाक्या 15 आमी वाचता तो म्हणालो वेळ भरती जालो देवाचें राज लागीं पावलां पातकी जिनी बदला आनी बरी खबर सत्माना देवाचें राज लागीं पावलां बरी खबर सत्माना पातकी जिनी बदला देवाचें राज बांदूंक तो आयलो देवाचें राज बोवारी बांदूंक आयलो आनी जेजून ह्या संवसारांत आशिल्लें देवाचें राज कितें कसलें राज बांदूंक जेजू आयलो कसलें मिसांव घेवन जेजू ह्या संवसारांत आयलो लुकास एवांजेल अध्याय 4 वाक्या 18 जेजून तें स्पश्ट केलां कसलें राज कसलें मिसांव हांव घेवन आयलां गे म्हणलें देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेंत आसलेल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दणसतेल्यांक सवकासाय आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासरूंक म्हूण म्हाका ताणें धाडलां हर एकल्याकी बरें करूंक हर एकल्याकी ही बरी खबर परगट करूंक आनी त्या मारी पात देवाचें राज तें मोगाचें तें सतानितेचें आनी हर एकल्याकी सुडकेचें देवाचें राज बांदूंक ह्या संवसारांत आयलो त्या देखून तो कोडकार जेजू लागीं म्हणटा तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका नितळ करूंक साध्य आनी तक्षण जेजू म्हणटा म्हाका खुशी आसा नितळ जा आनी जेजू हर एक घडी खुशी व्हरता हर एक घडी म्हणालो म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा तूं बरो जा तूं गूण जा आनी त्या देखून विविध तराच्या बांदपासांतलें ताणें सुटका दिली तांकां सुटयलें आनी अशें देवाचें राज ताणें परगट केलें देवाचें राज बांदचें तें मिसांव ताचें जावन आसलें मोगाल भवन आनी भयणीनो कुटुंबाच्या वर्सां आमी आसा आज आयच्या दिसाचो आयताराचो दीस आयच्या दिसाचो वांजेल आमी आयकल्लो जाल्यार आयचे वांजेली लग्न अभ्यासाच्या पवित्रपणा विशयान कुटुंब जिविताच्या पवित्रपणा विशयांत आमचे लागीं उलयता
जेजू लागी सवाल विचारलें एका दादल्यान आपल्या बायलेक एक सोडी येत की आनी जेजू आरंभाक फाटी वेता देवाचें योजन देवाचें मांडवळ कुटुंबांत कितें जावन आसलें एका कुटुंबाचें मिसांव कितें जेजू तें उगडापें करता आनी म्हणटा हर एका कुटुंबाचें मिसांव देवाचें राज बांदचें देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडचें देवाचें राज कुटुंबांत बांदून हाडचें हें हर एकल्याचें मिसांव जावन आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो कुटुंबाच्या वर्सां आमी आसा कुटुंबाचे सांदे आमी आमचे हर एकल्याचें मिसांव पयिल्लें आमच्या कुटुंबान मिसांवाचो म्हयनो ऑक्टोबर म्हयनो मिसांवाचो म्हयनो पयलें आमचें मिसांव आमच्या घरा आमच्या कुटुंबांत एक बरो दादलो जावन एक बरी स्त्री जावन एक बरी आवय बापाय जावन एक बरी भुरगीं बाळां जावन आमकां कितें मिसांव दिलां तें जारी करचें आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा हर एकल्याचें कर्तव्य त्या देखून कुटाम देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा नवार्दीक बिस्प डेस्मंड टुटू म्हणटा देवान आमकां हर एकल्याक कुटाम एक देणें जावन दिलां आनी आमी हर एकल्यांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या कुटुंबाक एक देणें जावन जियेचें वी नीड टू लिव एज अ गिफ्ट टू द शिराप न्ही दूख न्ही बेजाराय न्ही एक गिफ्ट जावन एक देणें जावन म्हज्या कुटुंबांत हांवें जियेचें आनी म्हजें मिसांव आमच्या कुटुंबांत आमी तें पूर्ण करूंक आसा त्या देखून आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा मोइजेन ते म्हणटात मोइजेन चीट बरोवन दिवन एका दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हण परवानगी दिल्ली न्ही आनी जेजू तक्षान म्हणटा तुमी तुमच्यात खुशेचे देखून मोइजेन तशें म्हणलें तुमी तुमच्यात खुशेचे देखून आज एंत हर एका कुटुंबांनी घडोवन आसा हर एकल्याक ताची खुशी ताणें जाय जाल्ल्या प्रमाणे ताच्या कुटुंबान सांगलें एक दादलो तो चिंता हांवें सांगलें मुझे एक स्त्री चिंता थोडे फाटी हांवें चिंतलें हांवें सांगल्या प्रमाणे आयची भुरगीं आमची तरणाटे हांवें सांगल्या प्रमाणे हांवें चिंतल्या भशेन म्हज्या घरा जायचें हर एकल्याक तांची खुशी देवाची खुशी आनी एकल्याची खुशी आज तें मायाक जालां हर एकले स्वार्थी जावन आसा आनी त्या देखून आज कुटुंबाचें मिसांव कश्टाता कुटुंबां फुटां आयिल्यांत हें आमकां पळोवंक मेळटा तर मोगाल भवन आनी भयणीनो ह्या मिसांवाच्या म्हयन्याक आमी पांय तेंकला मिसांवाची सुवात पयिल्लें आमचें कुटाम ह्या कुटुंबाच्या वर्सां आमकां मेळचें वर्तेली सावतें आमच्या कुटुंबांनी बरी खबर सुवार्थ आमी परगट करी जाय आनी ही सुवार्थ परगट करी जाय जाल्यार आमचो स्वार्थ आमी सोडिचे म्हजी खुशी न्ही बगर ताची खुशी देवाची खुशी कितें म्हणून म्हज्या कुटुंबाक हांव एक दादलो जावन म्हज्या घरा देवाची खुशी कितें एक स्त्री जावन म्हज्या घरा देवाची खुशी कितें एक भुरगो जावन म्हज्या घरा देवाची खुशी कितें जर आमी समजले जाल्यार आमचें कुटाम देवाचें राज जावन बदलता सर्ग जावन बदलता म्हणल्यार कांय दुबाव ना तरी मोगाच्यानो एक घडी दोळे धांबिया आमची खुशी न्ही आमकां हर एकल्याक आमची खुशी करूंक मन आसा आमची खुशी करूंक तें सुलाभ आमची खुशी करूंक तें आमकां आशा पूण म्हजी खुशी न्ही सोमया तुजी खुशी तुज्या नांवाची खुशी जाय जाय म्हणटा सोमया तुजी खुशी जावं म्हज्या घरा म्हज्या कुटुंबान तूं कितें अपेक्षिताय तुजी खुशी कितें त्या देखून आज तें यूज एंड थ्रो कल्चर उपेगाच्यान उडोवचें तें स्वार्थ चिंताचे सोडीचे आनी एका कुटुंबाच्या सांद्याच्या बोगणांत खेळचें तें आमी सोडी जाय बोगणांक मोल आसा बोगणांक गौरव आमी दिवंक आसा त्या देखून एकामेकाची खुशी करूंक बागेवन कुटुंबा बरी आमचे कुटाम पवित्र करूंक बागेवन कुटुंबान तांची खुशी करूं ना देवाची खुशी केली बागेवन कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान देवाची खुशी केली आनी त्या देखून तें कुटाम बागेवन जावंक पावलें तर आमी आमच्या घरा आमच्या कुटुंबान आमची खुशी न्ही देवाची खुशी करूंक कृपा मागया आनी आमी गावया गीत नन्न चित्तवल्ला देवा निन्न चित्ता नानेनो अल्ला नीने येल्ला हांव कितेंय न्ही तुलसू सोमया सर्वस म्हणलें त्या सोमयाक सांगून हें गीत आमी गावया ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ
ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ. ದಾಸನು ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೆ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೆ ದೇವಾ, ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೆ ದೇವಾ, ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕನಾನಂತೆ ದೇವಾ, ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕನಾನಂತೆ ದೇವಾ, ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ರಕ್ಷಿಸುವೆ ನೀನು ದೇವಾ, ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ರಕ್ಷಿಸುವೆ ನೀನು ದೇವಾ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगा भवन आणि बहिणीनो, जेजून म्हणे देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा बरी खबर परगट करूंक, आनी सोमयान ती बरी खबर परगट केल्या. आज सोमयान बरी परगट केली तीच बरी खबर या देवाच्या उतरा मारिफात आमकां लाभल्या. देवाचे राज लागीं पावलां. बरी खबर सत्माना फातकी जिणी बदला म्हणटा सोमी, तर इस बरी खबर आतां आमी स्विकार करूंक वेता, नियाळ करूंक वेता. तर ही बरी खबर आज आमकां परगटच्या आमच्या भावाचेर आनी स्विकार करच्या हर एकल्याचेर सोमयेची सकत ताच्या नांवाची कृपा वळोवन दी म्हूण आमी मागया आनी ही बरी खबर स्विकार करूंक आमकांच आमी तयार करया. उभी राहूया. बापान पाठयलेल्या पवित्र ज्ञान, जेजून वाचयलेल्या पवित्र ज्ञान, धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्र ज्ञान, प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्र ज्ञान, स्वाधिकृत ज्ञान पवित्र ज्ञान, बेगिस्तो देवोन ये स्वाधिकृत ज्ञान दैविक ज्ञान, मुझे तैरावोक ये सगास्तुरावोक ये उत्तम तुझरावोक ये. सांग जुवांच्या 14व्या अध्यायातून 12व्यातून 14व्या वाक्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत मानता तो
हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्ही, ताच्या की वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशीन वेतां. बापाची महिमा पुता मरिफात परगट जावच्याक म्हजे नवी तुमी कितें विचारल्यारी हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचें उतार हें. सुम्या जेजूच्या नांवाच्या महत्वा विशयंत आमी एक ध्यान करता. सुमी जेजूचें व्यक्तित्व विशयंत आमी सगळां जाणाव, पूण सोम्या जेजूच्या नांवा विशयंत एक ध्यान आज आमी करतले. सोमी जेजू आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार तो म्हणटा, म्हजे नांवी तुमी मागतात जाल्यार कितेंय तुमकां मेळटलें. म्हजे कडेन मागतल्यार न्ही, म्हजे कडेन मागल्यार खंडीत दितांच, पूण म्हज्या नांवी तुमी मागल्यार हांव तुमकां दितां. नांवाक आनी व्यक्तीक एकामेका संबंद आसा. एक व्यक्ती ताव न्हू मुस्तो प्रयोजन जावंक पुरो, पूण त्या नांवाक महत्व ना जावंक पुरो. मुस्तपुटी आमी पळयता, तो मनीस आसा, ओ मनीस आसा, त्या मनशांतून आमकां मुस्तो प्रयोजन पडटा. जेजूच्या नांवाक कित्याक व्हरतो महत्व? जेजू कित्या खातीर सांगता, म्हजे नवी तुमी मागशात जाल्यार हर एकी हांव तुमकां दितलो म्हूण. म्हणच्या विशयंत आमी एक मोठो नियाळ करया मोगाचें न्हू. जेजू जावन आसा मनशा पोत तशेंच देवाचो पोत. मनशा सैंब तशेंच देवाचें सैंब. आमी पळयता सांपोलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पयल्या अध्यायांत 4वें वाक्य म्हणटा, रक्त मासा प्रमाणे तो दाविदाच्या संततीचो, पूण पवित करता त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या वेळार तावन देवाचो शक्तिवंत पूत म्हूण स्थापीत जाल्लो. एका कुशीन तो मनशा सैम आसो, आनी एका कुशीन तो दैवीक सैम ताजें तें आसलें. सामान्य तरान एक व्यक्ती ह्या संवसाराक येयचे जाल्यार दादल्याचें आनी स्त्रियेंत मिलन जाल्ल्या वरवीं थंयसर जावच्या प्रक्रिये वरवीं तें भुरगें गर्भ संभोवता. पूण हांगासर आमी पळयलें जाल्यार दादल्याचो संपर्क ना, पवित्रत्वाच्या संपर्काद्वारे मनीस म्हळ्यार मोरी गर्भे संभोवता. एका कुशीन दैवीक सैंब, आनेका कुशीन मनशाचें सैंब. जेजू थान लागता म्हणून उदाकी पियेता मनशा बरी, देवा बरी दर्याचेर उदकाचेर चलता. मनशा बरी एक मनीस मेल्ल्या वेळार रडता, लाजार मेल्ल्या वेळार रडलो. देवा बरी त्या मेल्ल्या लाजाराक जिवंत उठयलो. आनी असल्या दोड्या सैंब म्हळ्यार दैवीक सैंब आनी मनशा सैंब, ह्या दोनी सैंब आशिल्ल्या एका विशिश्ट व्यक्तीचें नांव जावन आसा जेजू. पयलें सवाल, नांवाक कांय अर्थ आसा, नांवाक कांय महत्व आसा गे म्हणून. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी जाणाव थंयसर सर्वेस्परान नांवाच्या महत्वाक गमन दिलें. आज आमी भुरग्यांक नांव दवरतना कालें टायम टू म्हूण कालें नांव दवरता, पूण सर्वेस्पर म्हणटा त्या नांवाक महत्व आसा. आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत 17व्या अध्यायांत सर्वेस्पर देव आब्रामाक म्हणटा 5व्या वाक्यान, ह्या फुडें तुजें नांव आब्राम न्ही, तुजें नांव आब्राहाम जावंक जाय, कित्याक हांव तुका साबार राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो. आब्राम जावन आसतना संतत ना, आब्राहाम जाल्ल्या वेळार संतत. विशिश्ट तरान साबार राष्ट्रांचो एक संत जावंक अवकाश. तेंत व्यक्ती नांव आमकां
एकसल्याक दिसता. अब्राम आनी अब्राहाम दोनी नांवां पळयतना एकच दिसता. थोडे वटेन गोल्ड आनी रोल्ड गोल्ड एकतल्याक दिसता. पूण सर्वेस्पर म्हणटा नांवां की मुस्तू महत्व आसा. आनी त्या खातीर वान जावन आसल्या सारायकी नांव तो सर्वेस्पर देव बदलयता. आनी म्हणटा त्याच 17व्या अध्यायांत 15 वाक्यांत देव अब्रामाक सांगूंक लागलो, तुजे बायले सारायक ह्या फुडें साराय न्ही बगार सारा म्हूण आपयतलोय. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे उदेशी तुका एक पूत दितलो. हांव ताचेरय आशिर्वाद घालतलो आनी ताचे तावन राष्ट्रां उत्पन्न जातलीं. परजांचे राय तिचे तावन उपजातलें. केदो पर्यंत ती साराय जावन उरल्या तिका भुरगीं नात. साराय तावन ही भायर वेता आनी केवल सारा म्हणलें उरता. भुरगीं मात्र न्ही, तिचे संतते जावन राय समेत उपजातात. हे आमकां पळयतना हें कालेगी म्हूण दिसूंक पुरो. आमकां सामान्य तरान नांवांनी पळयतना, आतांच्या नांवांनी पळयतना उच्चार करूंक येनात. आनी हांगासर सर्वेस्पर देव म्हणटा नांवाक म्हत्व आसा. नांवाक म्हत्व आसा. इतलेंच न्ही, जाकोबाचें नांव आमी पळयता. जाकोब आसलो इस्रायल म्हूण नांव दितात. उत्पत्ती ग्रंथान 32 अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर जाकोब देवा कडेन सुशें एक घटन आमी पळयता. आनी सकाळी पर्यंत झुजल्या उपरांत तो मनीस कोण जाकोबा कडेन झुजता तो विचारता तुजें नांव कितें म्हणून. देखून तो म्हणटा तुजें नांव कितें विचारलें त्या मनशान. जाकोब ताणें जाप दिली. त्या मनशान म्हळें ह्या फुडें तुजें नांव जाकोब न्हय बगार इस्रायल. कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलाय आनी जैत्यवंत जालाय. पळया, एका व्यक्तीक तेदो म्हणसर जाकोब म्हूण नांव आशिल्लें. तें नांव परिवर्तन जाता आनी कितें जाता इस्रायल म्हणलें नांव एक नवेंच नांव थंयसर ताका दितात. झूज कित्याक गरजेचें, झुजाक कितें म्हत्व आसा आमी पळयता. सामदेवाच्या 11व्या अध्यायांत 12व्या वाक्यांत स्वामी जेजू म्हणटा स्नान जाता जो हांव आयिल्ल्या काळांत आज पर्यंत सर्गींच्या राजाचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करची बलात्कारान तें स्वाधीन करूंक पळयतात. हांगासर स्वामी जेजू म्हणटा ओ लोक जुलूम कर बलात्कारान सर्गींच्या राजाक वचोंक पळयता. सांजो हांव न्हू पातकी जिणी बदला बोरी जिणी आदारा आनी सर्गाक वसा म्हणून उलोव दिल्ल्या वेळार थंयसर तावन प्रारंभ जाता मनशाचें परिवर्तन आनी सर्गा राजा वचोंक प्रयत्न करता. आनी जाकोब कितें करता तो त्या व्यक्ती लागीं झुजता आनी त्या देखून तो म्हणटा ताज्या उतरांनी सांगचें जाल्यार जाकोबान म्हळें हांवें देवाक रूप पळयला तरी हांव जिवंत उरलां. म्हळ्यार एक देवा लागीं तो झुजोन आसलो. आनी देखून कितें म्हणटा इस्रायल देवा कडेची परजा जावन देव विंचता आनी ताका म्हणटा इस्रायल तुका नांव म्हूण आपयतलें. थंयसर मूळ हांवें थंयसर करता मोगाचें नांव. आनी आमी पळयता देवाचें नांव कितें आसलें पोरण्या सल्ल्यांत. देवाचें नांव कितें, नांवाक म्हत्व पळया. मोइशे विचारता तूं म्हाका धाडटाय म्हणटाय तुजें नांव घाल म्हूण ह्या लोकांक सांगचें. ताका सांगयतालें देवान धाडला म्हणून. ना ना म्हाका नांव जायचें म्हणटा. आनी ते वेळ सर्वेस्परो निर्गमन पुस्तकांत 13व्या आनी 14व्या वाक्यांत अशें आमी संभाशण आयकता. मोइशेन देवाक म्हळें बरें हांव इस्रायला तशें वचून तांकां अशें सांगता तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ती म्हाका विचारतलीं ताचें नांव कितें तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं. देवान मोइशेक म्हळें जो आसा तसो हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें तुवें इस्रायलींक अशें सांगूंक जाय जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. नांव पवित्र पुस्तकांत म्हत्वाचें जावन आसा. आनी त्या देखून जो आसा म्हणलें नांव पयलें आसलो न्ही मुखार आसचो न्ही
जो आसा आतांय आसा प्रेझेंट टेन्स आतांय आसा आनी हर एका दिसा आसो आनी 100 वर्सां उपरांत वाचतानाय येन सब जो आसा आतां आसा आनी स्वामी जेजू क्रिस्त आपणाकच उल्लेख करना सांजोवच्या 8व्या अध्यायान 24 वाक्यान म्हणटा देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात म्हणून हांवें सांगिल्लें कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण आसा तो म्हळ्यार आय एम हांवूच म्हणून सत मानल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात पोरण्यासोल्ल्यान मोयजे निसरल्या वेळार तेंचे सांगलें आय एम हांव आसा जो आसा आनी जेजू क्रिस्त म्हणटा तसो आसा तो म्हूण तुमी म्हाका सत मानल्या करीत हांव देव म्हूण सत मानल्या करीत तुमच्या पातकांत तुमी मरतल्यात म्हळ्यार जेजू देव जावन आशिल्लो आतां ह्या विशिश्ट व्यक्तित्वाक पोरण्यासोल्ल्यांत जो आसा म्हणून तितलेंच सांगिल्लें नव्या सोल्ल्याक येतना कशें तें नांव जेजू म्हणलें येता पळया आमी लुकाच्या 1 अध्यायान 31 वाक्यांत जेजूचें जल्म कळी जाल्ल्या विशयान विवर दिवन सर्वेस्परा देवान दिल्लें हें नांव जावन आसा जेजू आनी त्या देखून ह्या विशिश्ट नांवाचो म्हत्व हांव तूं जाणा जाता आसतना ह्या नांवा विशयंत मुखल्या दिसांनी आमी हें नांव उल्लेख करून जायते वोन जावंक शकता आज म्हाका तुका साबार तरेचे समस्या जावंक पुरो कशें भायर येवचें ना म्हूण कळना जावंक पुरो पूण हें जेजू म्हणलें नांव इतल्या म्हत्वाचें गी हें उल्लेख केल्ल्या वेळार कशें जिवीत परिवर्तन जावंक शकता म्हणल्या विशयन आमचो आयचो नियाळ जावन आसा मत्तेवाच्या 1 अध्यायान 21 वाक्यांत ह्या नांवाचो म्हत्व अशें उल्लेख केला ती एका पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो ह्या नांवाचें पयलो म्हत्व जावन आसा म्हाका आनी तुका पातकांतावन सुटका दिवचें आसलें म्हाका आनी तुका मुस्त गरज आसा आज एका कोर्टींत वाद करता आसतना हांवें म्हणून आसलो हाडां कुडके जाल्यार डॉक्टर हाडां सांगात हाडूंक ताचे कडेन वकात आसा पूण काळीज बेसलें जाल्यार एकल्यान मोस केलो जाल्यार खंयचोय वैद ते कशें तें सोमा करूंक काळीज सोमा करूंक थंयसर आमच्या चिकित्सा ना कितें अंतरंगाक घाई जाता तो गाय गूण करूंक कोणीय ना पूण मनशाच्या कुडीक कितें गाय जाता ताका गूण करूंक हाडां पिटो जाल्यार सोमा करचे व्यक्ती आसात आनी पातकां घेता आसतना ह्या संवसाराचें खंयचेय वखात ह्या पातकांतावन सुटका दिवंक शकना मोगाच्यान पातकांतावन सुटका दिवंक शकचें एकच एक नांव जावन आसा जेजूचें नांव त्या खातीर तें वर्तें म्हत्वाचें जावन आसा दुसरें ह्या जेजूच्या नांवाक एक अधिकार आसा जेजू म्हणटा मत्तेवाच्या 28 अध्यायांत 18 वाक्य म्हणटा जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या जेजूक सर्गा आनी संवसाराची सगळी पदवी सर्वेस्परा देवान दिल्या आनी त्या खातीर कितें जाता हें नांव उल्लेख केल्ल्या कुडले सगळीं अजापां घडटात धर्मदूताच्या कृत्यांत 3 अध्यायांत 6 आनी 16 वाक्य गरजेचें पेद्रू सुंदर दरवट लागींच्या एका थोंड्याक गूण करता कितल्या वर्सां तो थोंडो जावन आसलो तो कितल्या जाणांनी भीक मागतलो कशें म्हणी आपणा कांय म्हणी जायजें म्हणून आनी हो भीक मागतना पेद्रू म्हणटा 6 वाक्यार पेद्रून ताका म्हळें रुपें आनी भांगार म्हजे लागीं ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल ताचे कडेन पेद्रू कडेन खालें आहलें जेजू क्रिस्ताचें नांव मात्र भांगार ना रुपें ना आसा म्हजे कडेन एक मात्र तें जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें नांव खेदाळा हें जेजू क्रिस्ताचें नांव उपयोग करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल म्हणटा हाचे पयलें जायत्या जाणांनी त्या थोंड्याक कितले दान दिलां जावंक पुरो कितले पयशे दिल्या जावंक पुरो आतांच्या काळार
5,000 10,000 रुपये दिले लागलो कितलो खुशी झालो. थोड्यांनी 10 रुपये दिवंक पुरो 50 100 500 1000 10,000 50,000 दिल्यार ताका खुशी जाला जावंक पुरो. पूण कितले लाखांनी दिल्ल्या खुशेचे गेसड खेदाळ जेजूचें नांव उल्लेख जाता थासो म्हत्व ताच्या जल्मान ताणें चिंतूंक ना. त्या तोंड्यान इतलें म्हत्व गे त्या जेजूच्या नांवान संपूर्ण तरान तो गुण जाता आनी तो उठोवन चलता मोगाच्यानो. आनी त्या देखून 16व्या वाक्यान म्हणटा ताणें जेजूच्या नांवाचेर बावर दवरले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बोळ मेळ्ळें. जेजूचें नांव, जेजू म्हणलें नांव, ताच्या नांवाचेर त्या नांवाचेर भरवसो दवरतना सगळें परिवर्तन जाता. तिसरें जेजूक मोगाच्यानो म्हाका तुका अधिकार दिला. सर्वेस्परा बापान जेजूक अधिकार दिला. जेजून म्हाका तुका अधिकार दिला. तेंच नांव उपयोग करूंक. 6 मार्काच्या 16व्या अध्यायान 17 आनी 18 वाक्य म्हणटा म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय बी वीख बी ते पियेते जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां बरें करतले. फळे मोगाचें न्हू खंयच्याय तावन तें इतलें पुरा जायना. जावं तें एकच संगतीत हांव आनी थंय जावन आसा जेजूच्या नांवा वरवीं, जेजूच्या नांवा वरवीं. परत सांगता जेजूच्या नांवान कितें जाता देवसार सोडूंक शकतात. जेजूच्या नांवान नव्या भाशेन उलयता. जेजूच्या नांवान सोरोप हातान धरले शकतात आनी मारेकार वीख पियेल्यारय खंयच जायना. जेजूच्या नांवान हात दवरतात आनी गुण जातात. खंयच्याय रितीन मोगाचें न्हू देवाच्या जेजूच्या नांवान. इतलें मात्र न्ही. 6 लुकाच्या 10व्या अध्यायान 17 वाक्यान आमी पळयता थंयसर 22 शिसांक ताणें धाडिल्लें आनी ते फाटी येवन ताका सांगतात. कितें म्हणटात 22 संतोशान फाटी आयले आनी म्हणाले सोम्या तूं जें नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां खाली जातात. तुजें नांव काडल्यार जेजू तुजें नांव काडल्यार बरो देवसार समेत खाली जातात. सुटका सोडवणो आसचें जेजूच्या नांवा वरवीं. आनीक जेजूच्या नांवाचो म्हत्व आमी पळयलें जाल्यार सांत पावलो फिलिपिकारांक बरयल्या 2 अध्यायान 9 वाक्यान म्हणटा देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. जेजू म्हणलें नांव वर्तें जावन आसा. आज अधिकार राष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीचें गे प्रधानमंत्रीचें गे मिनिस्टराचें गे नांवां काडल्यार मस्त कामां जातात. मस्त डिपार्टमेंटांनी. म्हाका तुका गुत्त आसा हांव ताजो फ्रेंड हांव ताजो मनीस म्हणल्यार कुडले डिपार्टमेंटान मस्त कामां जातात. पूण ह्या सर नांवाचें गे अमेरिकेचो अध्यक्ष जो बायडनाचें गे त्या रशियाच्या अध्यक्षाचें गे सगळ्या संवसाराच्या सर अध्यक्षाचें गे सगळ्यांचें गे चड वर्तें नांव जावन आसा जेजूचें आतां आनी सदां सर्वता मोगाचें नांव. आनी ह्या नांवा वरवीं हर एकी आमकां सुटका मेळोवंक साध्य आसा. त्या देखून धर्मदूताच्या खात्यान 4 अध्यायान 12 वाक्य म्हणटा ह्या नांवाचें म्हत्व उल्लेख करना म्हणटात आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारान देवा मनशाक दिलें ना. सोडवून दिवंक शकता तसलें एकच एक नांव जावन आसा आनी तें जावन आसा मोगाचें नांव जेजूचें नांव. आनी हें जेजूचें नांव उल्लेख केल्ल्या वेळार थारण लाभता म्हणून रोमाघरांक बरयल्ल्या 10व्या अध्यायांत 13 वाक्य म्हणटा पयत पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो थाराण जोडतलो. त्या देखून जेजू कडेन आमी मागता जेजू कडेन आमी उलयता थंय ताच्या व्यक्तित्व जावन आमी जेजू लागीं आसा. पूण जेजूचें केवळ नांव काडल्यारच कितलें बरेंपण आमकां म्हाका तुका मेळटा मोगाचें न्हू. सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 1 पत्रांत 6व्या अध्यायान 11 वाक्यान म्हणटा तुमकां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्याच्या नांवी आनी आमच्या देवाच्या आत्म्यातय धुवन नितळ केल्यात आनी तुमकां नितीवंत केल्यात. जेजूच्या नांवी हांवान तूं नितळ जाता. जेजूच्या नांवी हांवान तूं आशिर्वादी जाता. म्हज्या प्रकारे जेजूच्या नांवाचें वर्तें म्हत्व जावन आसा. ब्लँक चेक म्हणटा आमी ब्लँक चेक. चिंत्या म्हाका एकलो व्हडलो ग्रेस्त मनीस एक चेक दिता वचून बँकाक हांव कॅश केन्ना हाडून येता.
कितले जाय तितले पयशे कितली खुशी सगळ्यांकी बारीक खुशी कित्याक चॅक कर फुल्ल पयशे आयले आतां जेजू ताजे कडेन जाय तितले सरकार संपत्ती आसा कितें आसा वेल्थ आमी म्हणटा संपत्ती सोम्या जेजू लागीं सरकांत जाय तितली आसा जेजू म्हणटा तुका ब्लँक चॅकां दिल्यात म्हजे नांवी तूं कितें तूं इसारशें जाल्यार बापा लागीं कितेंय इसार बाप म्हळ्यार एक बँक आहल्या बरी जेजून कालें सांगता म्हजें नांव म्हळ्यार एक चॅक आहल्या बरी म्हजें नांव उपेग कर त्या बँकाक वच तुका पुरो मेळटा कितलें पळय जुआंवच्या 16व्या अध्यायांत 23 वाक्य सतस हांव तुमकां सांगता म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो न्ही कितलें इजी बापा लागीं सर्वस्व आसा सरकार संवसाराचें सर दिरवें ताचे कडेन आसचें आतां ह्या बापाल म्हणल्यार बाप म्हणल्यार बँकाक वचूंक जेजू म्हणल्यार नांवाचें चक्क काडून वचूंक सांगता जेजू आनी म्हणटा तूं म्हजें नांव काडल्यार बरो तुका सक्कडी मेळटा आनी त्या देखून हांव तूं जाणा मोगाचें न्हू जेजूचें नांव वर्त्यांतलें वर्तें जावन आसा कित्याक जेजू देव जावन आसा सांजोवच्या पयल्या अध्यायान पयलें वाक्य आनी सांजोवच्या पयल्या अध्यायान 14वें वाक्य म्हणटा तो मनीस जालो आनी ताचे तें दोनी सैमां आसलीं आनी 6 मातेवाच्या पयल्या अध्यायान 23 आमी वाक्यांत पळयलें ताजें हांव सुटका जोडटा आनी हें जेजूचें नांव कितें जावन आसा देव आमचे मदें इमॅन्युअल म्हणून आमी सांगता थंय केदाळा जेजूचें नांव उल्लेख करता थंयसर देव आमचे मदें आसा आखेर करच्या पयलें जेजूच्या नांवान म्हजें आनी तुजें सैत आसा गोलियता मुखार दावीद येता आसतना त्या गोलियता लागीं जाय तितलीं सशस्त्रां आशिल्लीं ताजें थंय बोळ आशिल्लें गटाय आशिल्लें पूण दावीद म्हणटा सर्वेस्पराच्या नांवी हांव गोलियता तुजे लागीं झुजोंक आयलां सर्वेस्पराच्या नांवी झुजोंक कितें आयलां सर्वेस्परा कडेन अगाध ताजे लागीं देवदूत आसात आंज वडवे आसात सैन आसा ताच्या नांवी हांव झुजोंक येता आसतना सगळें सैन ताजे म्हज्या सांगात आसा आनी हांव तुजे लागीं जिखतलो आज म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार जाय पुरते समस्या म्हणले गोलियात आसात ह्या गोलियात म्हणले समस्या आमकां इतले उपाद करना आसात की त्या समस्येतून भायर येवंक जायना म्हणल्यार बरी व्हडलो तो समस्यो आनी आमी ल्हान कशें दावीद ल्हानसो दिसतालो आनी गोलियात व्हडलो दिसतालो ह्या समस्ये मुखार हांव आनी तूं ल्हानशीं जावन आसा मोगाचें न्हू दिसता आमकांच आमकां भोगता पूण तेच दाविदान सांगल्या उतरा प्रमाणे सांगचें जाल्यार सर्वेस्पराच्या नांवी हांव झुजोंक आयलां म्हणटा आनी सर्वेस्पराच्या नांवी तुज्या ल्हानशा खाब्यात वरी तो जिखता तेच प्रमाणे म्हजें तें आनी तुजें तें आज मुखान तुका फूट करूंक सशस्त्रां व्हडलें कॉन्ट्रॅक्ट्स मुस्त भांगार रुपें वेल्थ या आस्त बदेक ह्या व्हडल्या कॉन्ट्रॅक्ट्स ना जावंक पुरो जें कितें म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं आसा मोगाचें न्हू तें जावन आसा जेजूचें नांव त्या नांवाकाल हांव आनी तूं त्या समस्या फूट करता आसतना तो समस्यो सगळो निवारूंक शकता सगळो तो समस्यो निवारूंक शकता त्या देखून आयच्या दिसा हांव आनी तूं मोगाचें न्हू थंय जेजूचें नांव म्हत्वाचें उल्लेख करया हर एक घडी हांवें मुस्तांक पळय थोड्यांनी बुरां मागण्याची जेजू 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 म्हणूनच आसतात थोडीं तोंडांची काही घट्ट म्हणलें जाल्यार थोडे इल्लें लो तोंडा भितर म्हणूनच आसतात आनी ती म्हणटात तूं सगळो वेळ ते अशें म्हणूनच आसता न्हय म्हण काय म्हळ्यार ते म्हणटात वय त्या नांवा वरवीं हांव केदाळ तें नांव उच्चार करता जेजू जेजू म्हणून जेजू वट्टू कितें आसात आंज बडवे देवदूत पूर आसात जेजू जेजू म्हणटाना ताजें इमॅन्युअल तो आमचे मदें आसा आमचे मदें आसतना सैन ताजें सगळें आमचे मदें आसा म्हजीं गेल्लीं कामां पुरा सुलाब सुलाब जावन जाता म्हणटात म्हजीं मुस्त कामां जाता म्हणटात आमी आशिल्लें मुस्त मेळना म्हणटात मुस्त नडे आमी मागण्याच्या थोडे जेजू जेजू सगळे मनशांनी आमी पळयलें जाल्यार ते एक तांणी प्रॅक्टीस करून घेतला कालें कोत्ता की सगळो तेजें जेजू 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 म्हणून तशें आनी ह्या वरवीं जेजूच्या नांवान मुस्त मात कार्यां पयलें जाल्यार न्ही आतां जातात न्ही मुखल्या कालावळी जाताली आनी ह्या नांवाचो म्हत्व जाणा जाल्ली हांव आनी तूं आमच्या ह्या घडयेंत मुखल्या जिविताच्या अखेरेच्या श्वासा पर्यंत
आम्ही अशेंत करया जेजू 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 म्हणलें नांव उल्लेख करना जेजूच्या सक्तेचो अनुभव आमी जोडनो सर्वेस्परा देवाक महिमा जोडचें भाग म्हजें आनी तुमचें सगळ्यांचें जावं दी मोगाचें नांव आमीन. एक घडी भर तोळे नांबिया. मोगळा सर्वेस्परा सुमिया जेजू तुजें नांव वर्थें जावन आसा. संवसाराच्या खंयच्याय नांवाचें की तुजें नांव वर्थें जावन आसा सुमिया. आज पर्यंत आमी आमचो बापूय व्हडलो व्यक्ती म्हणून बापायचें नांव जावंक पुरो. आमच्या आवय एक व्हडलें व्यक्ती म्हणून आवयचें नांव सांगून ह्या आमची भुरगीं व्हडली व्यक्ती म्हणून भुरग्यांचें नांव सांगून ह्या आमचे इश्ट एक व्हडले व्यक्ती म्हणून तांचें नांव सांगून आमी जायतलीं कामां करूंक प्रयत्न केल्या सुमिया. तरी पूण ल्हान ल्हान यशस्वी आमी जोडली तरी व्हडलें कांय आमच्या जिवितांत करूंक शकना सुमिया. आज तुजें नांवाचो म्हत्व आमी जाणा जाल्ले आमी आज तावन आमी तुजें नांव सदांच उल्लेख करूंक आमकां तुजी कृपा दी सुमिया. तुजें नांव सदांच उल्लेख करना तुजें नांव सदांच सांगून हर एका म्हज्या चिंतपान हर एका म्हज्या कामान हर एका म्हज्या संबंधान तुजें नांव उपयोग करूंक म्हाका तूं कृपा दी सुमिया. सर्वेस्परा सुमिया जेजू तुज्या नांवान अद्भुतां चलोवन आसात आनी मुखार चलतलीं पयलीं जायतीं जाल्यांत. म्हज्या जिवितांत हें कोण हांगासर आयकोन आसा तशेंच विविध माध्यमां मुखांतर हें तुजें उतार नियाळ करना आसा सुमिया. हर एकल्या पासत मागता सुमिया जेजू तुज्या नांवा वरवीं सगळ्यांकी बरेंपण लाभून दी. सगळ्यांची पिडा गूण जावं दी. सगळ्यांचे समस्या निवारून देत. सर्व बंधनांतून सुटका मेळोवन दी. सर्व तरेच्या मानसीक वत्तड निवारून दी. हर एक तरेच्या असमाधानांतून सुटका लाभून दी. जेजू तुजी शांती तुजें समाधान तुजी समृद्धी तुजी भलायकी तुजे आशिर्वाद सदांच आमचे सवे आसूं. आमीन. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before us. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. And we stand in the name of Jesus. Tell me who can stand before us. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. We have the victory. We have the victory. आमचे मुखार हजर आसच्या सक्रामेंतांत उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या सोम्या जेजूचेर आमची दिश्ट आमी कसोवया. दैवीक सैमान भरलेलो मनुष्य जिवीत जियेल्लो आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसो रक्षणेचो हात लाभोवचो हर एकल्यांची दुखां पुसचो हर एका मनशांचे बंदपासांतले सुटोवचो सकत आसचो एक मात्र मोगाळ इश्ट जावन आसचो आमचो सोमी सडवणदार म्हजे आनी तुजे मुखार हजर आसा. ताच्या हजरपणांत आमी आमकांच ताच्या हाती समर्पण करया. आमचे कश्ट आमचें दूख आमची बंधनां आमच्या कुटुंबा जिवितांतले समस्ये सोम्या तुजे मुखार समर्पण करता. तूं जावन आसाय देव अंतरात्म जाणा जावचो अंतस्कर्ण जाणा आसचो देव जावन आसाय. बैलें स्वरूप पळयवचो न्हय बगार हर एकल्याची
काळीज मना पळेवसो देव जावन आसाय आनी आयचे दिसा आमचें काळीज तुज्या हाती समर्पण करता हांव सोम्या. आमच्या काळजांतले आंतरीक गाय तूं गूण कर सोम्या. हर एकल्यांची दुकां तूं पूस सोम्या. समर्पण करता हांव हर एका पिडेस्ताक. हर एका पिडेस्ताची नाना त्या कारणा निमती आयलेली पिडा दुष्ट शक्तींच्या पासांनी संपडून कश्टांत येयल्यांची दुकां सोम्या. कुटुंबा जिवितांत भवाडत शेळेवन तुका पाट करन तुजे तावन पयस सरलेल्या कुटुंबांक सोम्या तुज्या पांयामळी समर्पण करता हांव. सोम्या जेजू तुज्या आशिर्वादाचो हात आमा सोमेस्तांचेर दवरून तूं हर एकल्यांक आशिर्वादीत कर सोम्या. मादक द्रव्या वळख जावन कुटुंबाचो आदार जाय जाय जाल्ल्या युव जाणांक समर्पण करता हांव तुज्या हाती. काम नासतना शिकप संपोवन कामाच्या सोदण्यार आसलेल्या हर एकल्याक समर्पण करता हांव सोम्या. चिकित्सा दिवच्या वैजांक आनी चिकित्सा घेवनासच्या पिडेस्तांक समर्पण करता हांव सोम्या. तुका वळखोंक इन्कार करच्या हर एकल्याक समर्पण करता हांव सोम्या. सोम्या आमची समेस्तांची मागणी तूं स्विकार कर आनी तुजो दैवीक अनभोग जोडूंक आनी आमच्या हर एकल्यांच्या बंधनांतावन आमी सुटका जोडूंक कृपा लाभय म्हण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಅದ್ಭುತವಾ ನಡೆಸಿದೆ. ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ. ದೆವ್ವ ಓಡಿದೆ, ರೋಗ ನೀಗಿದೆ. ಪಾಪ ಶಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿದೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ಬಂದೆ ನಮಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಬಂದೆ ನಮಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. सर्गींच्या बापा तुज्या आत्म्याच्या सत्तेन सोम्या तुवें बसयल्ल्या पाराकलिता मुखांतर हर एकल्याक सुटका लाभय. तुजी पवित्र कृपा आतां आमचे मदेगात वळय आनी आमची उतरां तुजी उतरां जावन मारपाड कर सोम्या. आमी मनशा सैमान उलयनाशें तुज्या आत्म्याच्या सक्तीन उलोवंक तुज्या आत्म्याचें हजरपण बगूंक कृपा फावो कर. एकल्या थंय विशेष तराची तकलीफ फडाफड आसा आनी सोमी म्हणटा हांव तुका गूण करतां. जीजस थँक्यू जीजस. हालेलुया 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 हालेलुया. मोतीन विशेष तराचें टेन्शन आसून केल्लें काम यशस्वी जायना म्हणल्यार बगणांनी निराशी जाल्ल्या व्यक्तीक सोमी म्हणटा हांव तुजे सांगता आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. बावडत दंडळोन जिणयेंतल्या कश्टांक भियेवन निराशी जाल्ल्या व्यक्तीक सोमी ताचे सांगता आपयता. ताचे रक्षण आनी शांती दिवन आशिर्वाद दिता. एकल्या थंय इन्नर वुंड्स तवळ तवळ ताका दुखी बरीत करता आनी सोमी म्हणटा आयच्या दिसा तुका त्या दुखीतावन हांव सुटका दिता. हालेलुया 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 बारा 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 बा शिरे रे रे रा 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 रा. काण गेल्ले रीण पाटी दिवंक जायनासतना दुबळीकायेन जियेवन आसलेल्या थोड्यांचेर सोम्याची काकुळतीची दिश्ट सोमी दवरन आसा आनी तांकां ते रीण पाटी दिवची कृपा दिता म्हण बसयता. हालेलुया हालेलुया हरा बाबा बाबा शिरे रे रे रा रा. हालेलुया 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 हालेलुया.
ನಷ್ಟವೇ ಆದರೂ ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವರು. ಕಷ್ಟವೇ ಬಂದರು ನಷ್ಟವೇ ಆದರೂ ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವರು. ಕಷ್ಟವ ನೀಗಿ ನಷ್ಟವ ತುಂಬಿ, ಕಷ್ಟವ ನೀಗಿ ನಷ್ಟವ ತುಂಬಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದೆನ್ನ ಹರಸಿ ಕಾಯುವರು. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಾಲೇಲೂಯ 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 ಹಾಲೇಲೂಯ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुघाल भवन आणि बहिणीनो, जेजूच्या नावाची सकत, जेजूच्या नावाची महिमा आणि या नावाचं महत्व कितें आमी नियाळ केलो. तर आतां त्या जेजूच्या नावाक आमी उलो मारया. त्या नावाची सकत विशेष तरान वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. तें नांव आमी उलो मान आमकां कितें सगळें मागोंक आसा, कितें सगळीं त्या सवा आमची आज हांगासर आमी घेवन आयल्या वा आमच्या कुटुंबांत विविध माध्यमां मुखांतर ह्या आराधनांत आमी वांटेली घेवन आसा. आमची सगळं त्या सवा मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. कोणें आमचे लागीं मागोंक सांगलां, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां, तांकां हर एक लागीं तांची त्या सवाय सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमचें कुटाम, आमच्या मिसावाचें पयलें थळ आमचें कुटाम, ते देखून आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक, आमच्या दादल्याक, आमच्या स्त्रियेक, आमच्या भुरग्या बाळांक, आमच्या आवय बापायक, आमच्या भावंडांक, हर एकल्याक, आमच्या कुटुंबांत मालगडी आसा तांकां, प्रायवंत आसा तांकां, पिडेस्त आसा तांकां, हर एकल्याक सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. तांचे खातीर ह्या घडये विशेष तरान मागया. ऑक्टोबराची 1 तारीख प्रत्येक जावन मालगड्यांचो दीस, सिनियर सिटीजन्स डे आमी म्हणटा. तांकां मालगड्यांक सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. विशेष तरान सुमयाच्या नांवाची सकत महिमा तांच्या जिवितान पडसळून दी. आनी ह्या मालगड्यांनी तांच्या ह्या उतार प्रायर हर एक दीस हें नांव उलो मारूं. सुमी तांकां कृपा आदार दिवं दी आनी तांची जिवीत तस सुमी सोलून व्हरून म्हणून विशेष तरान ह्या घडये तांचे खातीर आमी मागया. मगाच्यानो ह्या नांवान आमी मागया आमच्या देशा खातीर, आख्या संवसारा खातीर. ह्या नांवान आमी मागया आमच्या देशा खातीर, आमच्या गोवळे बापां खातीर, आमच्या याजकां खातीर, धार्मीक भावंडां खातीर. ह्या नांवान आमी मागया. ह्या नांवान कोणा खातीर कितें मागोंक आसा सगळें आमी मागया. मगाच्यानो आज हांव प्रत्येक जावन मागया आमी. ऑक्टोबराची 2 तारीख गांधी जयंती, इंटरनॅशनल डे ऑफ नॉन व्हायलन्स आमी म्हणटा, अहिंसाचो दीस. महात्मा गांधीन ह्या भारत देशाक स्वातंत्र्य आमकां हाडून दितना ताणें उपाय केल्ली आनी उपाय करूंक शिकयली एक वाट जावन आसा अहिंसा. हिंसा नाका, हिंसा नाका, अहिंसा. सता नितीच्या वाटेन झूज मांडली जाय आनी त्या मारीफात स्वातंत्र्य मेळा जाय म्हणली ताची आशा अपेक्षा जावन आसली. पूण आज आमच्या राष्ट्राचेर नदर घाली जाल्यार, आज अधिकारा खातीर, आज नांवा खातीर, आज मान महिमे खातीर, आज आनी एकल्याक लागाड करचें, आनी एकल्याचें नांव पाड करचें, आनी एकल्याची देसवाड करचें हें आमच्या देशांत घडोवन आसा. अधिकारा खातीर कितेंय करूंक मनीस आज सकता आनी सकला. ह्या आमच्या भारत देशान महात्मा गांधीन दिल्लें तीं तत्वां आनी प्रत्येक जावन तें अहिंसा म्हणलें तत्व आज आमच्या देशांतलें मायाक जालां. मोगाचेनो त्या देखून आज त्या महात्मा गांधीचो आमी उगडास करतना ताचें तें तत्व जिवें उरा जाय ह्या मातयेंत, आमच्या देशांत जिवें उरा जाय. हर एकल्यानी त्या अहिंसाच्या वाटेर चला जाय. हिंसा नाका, आनी एकल्याची देसवाड नाका, आनी एकल्याचो नास न्हय, आनी एकल्याचो जीव न्हय. बदलाक
सता नितीच्या वाटेन आमच्या देशाची प्रगती जायचे, आमच्या देशाचे बरेपण जायचे, या मातयेच्या लोकांचे बरेपण जायचे, ही आमची आशा जायचे. हे महात्मा गांधीचे चिंता जावन आसलें मोगाचें न्हू. आज मनजातींक मान आसा ते देवाचें स्थान घेवन आसात मनजाती, पूण देवान रचलो तो मनीस ताच्या सारक्याचो स्वरुपाचो आज ताका मान ना. ताका कोणेंय लागाड घडयेत, ताका कोणेंय मारयेत, ताका कितेंय करयेत असलें चलोवन आसा आमच्या देशांत, ह्या गांवांत असलें. आज धर्माच्या नांवान अधिकारा खातीर धर्म उपेगन, धर्माच्या नांवान अधिकारा खातीर आज मनशांक सगळ्या मनशांक उपेगन तांकां अधिकार आनी कोणेंय नाच जालें कितेंय जालें कोणायकी पडोन वचना असलें चिंता, असलो मनोभाव, असलें राजकारण आसा. त्या देखून मोगाचें सगळें आमी निंबी घालया. आमचो उजवात आमी आमच्या राष्ट्रांतय जेजूच्या नांवान, आज जेजूच्या नांवान वो हात उबारया. जेजूच्या नांवान वो हात उबान त्या जेजूच्या नांवान आमी मागया मोगाचें न्हू. त्या जेजूच्या नांवान ती सकत आमच्या राष्ट्राचेर वालच्या, राष्ट्राच्या मुखेल्यांचेर वालच्याक, हर एका मुखेल्यांचेर वालच्याक आज तांच्या स्वार्था खातीर, तांच्या अधिकारा खातीर, तांच्या हाताखाल आसल्या मनशाचो नाश करनासतना, देसवाड करनासतना सता नितीची मौल्या उखोवन धरून महात्मा गांधी दिल्लें तें मौल्या अहिंसा तें उखोवन धरून जेजूचें तत्व जावन आसलें तेंत अहिंसा, मनशा जिवाक मान, मनशा जिवाक गौरव, हें आज सांबाळूंक आज आमकां हिंसा नाका, धर्माच्या नांवान हिंसा नाका, आनी खंयच्याय नांवान हिंसा नाका, अधिकारा खातीर हें नाका. सगळें सत नीत आमच्या देशांत राज करच्या खातीर आज आमी विशेश तरान मागया. जेजूच्या नांवान आमी मागया. त्या जेजू कडेन आमी ताच्या नांवान उलोवमान मागया. धार तुज्या आत्म्याक, धार तुज्या आत्म्याक आमच्या देशाचेर, ह्या देशाचें रूप तूं बदल. धार तुज्या आत्म्याक वो तुज्या आत्म्याक अधिकारार आसलेल्या ह्या राजवटगी चलयतल्या हर एका मनशाचेर, ह्या मातयेच्या हर एका प्रजेचेर, ह्या गांवांत वस्तेकाच्या हर एका प्रजेचेर तुजी पवित्रतेची सकत जेजू वत म्हणून त्या जेजूच्या नांवान आमी उलो मारया मोगाचें न्हू. आनी अहिंसा हे वाटेन चलोवंक, सतानितीच्या वाटेन चलोवन व्हरूंक आनी त्या मारीफात ह्या देशाची प्रगती, लोकांची प्रगती जावच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. मागया त्या जेजू कडेन, जेजूच्या नांवान आमी त्या आत्म्याक वतूंक, त्या आत्म्याक वतूंक, तर तुज्या आत्म्याक म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया. हर एकल्याचें मन उजवाडोवच्या खातीर जेजूच्या नांवान अद्भुतां आश्चर्यां ह्या राष्ट्रांत जावच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. जीजस पोर आउट युअर स्पिरीट म्हणून त्या जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें. धार तुज्या आत्म्याक, धार तुज्या आत्म्याक सोमया आमच्या देशाचेर, ह्या देशाचें रूप तूं बदली, आमच्या मुखेल्याची मनां खालसां बदली, आमची हर एकल्याची खालसां मनां बदल, आमच्या दोळ्यांक मांडली ती खोवळां निकलावन घाल सोमया. सत कितें नीत कितें दाखय सोमया, दाखय जेजूच्या नांवान, दाखय सोमया, त्या नांवान तूं दाखय, तुज्या नांवाची पदवी महिमा दाखय म्हणून आमी मागया. आनी त्या जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें. धार तुझ्या आत्म्याक, धार तुझ्या Jesus, pour out your spirit, धार Lord. तुझ्या Jesus, pour out your spirit, Lord. Jesus, I surrender my nation. I thank and praise you for the gift of this beautiful nation, Lord. I thank you. Today as we remember Mahatma Gandhi, we thank and praise you for the gift of Mahatma Gandhi, Jesus. We especially thank and praise for the gift of that valuable non-ahimsa, non-violence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हर गलुआ सोनिया महात्मा गांधी दिल्ल्या अहिंसा म्हणल्या तत्वा खातीर आमच्या देशा खातीर तुका हर गलीचा स्तुती करता. या देशाक तुज्या पांयां समर्पण करता सोनिया. महात्मा गांधी हे तत्व अहिंसा आमच्या देशात राज करच्या खातीर हर एका मनशाच्या काळजात राज करच्या, प्रत्येक अधिकारामध्ये राज करच्या सोनिया. हर एकाचे खालसा मना उजवाडायचा तुझ्या नावान मागता सोनिया, तुझ्या पवित्र नावान मागता सोनिया. जीसस 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 जेजू तुझे नाव, तुझ्या नावान मागता जेजू तुझ्या नावान मागता सोनिया. अद्भुत आश्चर्य या देशात सोनिया तुझ्या नावान मागता सोनिया. आपण जीसस anoint Jesus, anoint Jesus, anoint Jesus, anoint Jesus. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit. Pour out your spirit, Lord. या संसाराचे, या देशाचे रूप तो नवे कर सोनिया, नवे कर सोनिया, नवे कर सोनिया. हर
एकल्याने त्या आईच्या वाटेला गोरपादी मुनशाबना जीव गोरपादी मुनशाबना मोठो गोरपादी सोम्या थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस adore you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you thank you Jesus thank you Lord thank you Jesus thank you Lord Jesus thank you Jesus thank you Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 त्या सोम्याचे आशीर्वाद जोडून आम्ही गाऊया गीत येत्या वडा साक्रामेंटा येत्या वडा साक्रामेंटा सोष्टांग नमन करूया पूर्वीला त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदर्या सर्वोन वेचा अस्कत्विष्या बावटाची बोलथिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळात हसीता तुका दोघांच्या स्विरिता समासमी नावता प्रार्थुया येदवा विजय सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडण्याचो बल सदां समचे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टराक मान करूंक आमकां दायन फावो कर सोम्यांचे जो तुझे नांव एक घडी एका दिसा उलो मारूंक त्या नांवाच्या सक्तेन जियोंक आमकां करपा दी प्रत्येक जावन त्याच नांवान आमच्या देशाक आशिर्वादांनी भर तुवें आनी त्या मान व्यक्तीन दिल्ली ती तत्वां अहिंसाच्या वाटेन त्या उजवाडान चलोवंक वायट साणोवंक आनी बऱ्यापणाचो पाटलाव करूंक आमच्या मुखेल्यांक या देशाच्या एका प्रजेक तूं शिकय तो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. Ergatuka somia Ergatuka dunia Ergatuka ata ani sesna Ergatuka somia Ergatuka dunia
देवाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन.